Dear brothers and sisters, the pastoral theme of this year invites us to do what Jesus did. St. Francis Xavier's life is an inspiration to us all. Therefore, the theme for today's novena is, like St. Francis Xavier, let us walk the synodal pathway together. A synodal church is a participatory and co-responsible church where the laity, priests, and religious work hand in hand to continue Christ's mission. In the first reading, King Nebuchadnezzar listens to Prophet Daniel and gives him and his companions an important role in the administration of his kingdom. In the Gospel, Jesus warns his disciples that their enemies will try to divide them. They will be persecuted, rejected, and imprisoned for their faith, but they should be firm and united. Let us pray during this Eucharistic celebration that the Diocesan Center for Lay Apostolate, the Diocesan Pastoral Secretariat, and the Diocesan Center for Social Communications Media may work together with the laity in a spirit of participation and collaboration to carry on the pastoral work of our Archdiocese. सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज नोवेनाचो चवथो दीस. ले अपोस्टलेट DCLA, DCSCM, DPS. भावा भयणांनो, गवळीक वर्साचो विशय आमकां जेजून केलां तें आमी करूंक उलो मारता. भाग्योस फ्रांसीस शावियराचें जिवीत आमकां सगल्यांक स्फूर्ती आनी उत्तेजन. ताणें जेजूच्या मोगान पडून गोंयच्या देसांत आयलो आनी जेजूचो मोग शिपडावंक तो वावुरलो. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भाग्योत फ्रांसीस शावियराचे देखीन सगल्यांक भागा घेवन परिक्षोदीक वाट चलोवया. पयल्या वाचपान दानियल प्रवादीचे आयकून नेबुकदनेझार राजा पासून आपले आंगोस सोडून दानियलाक आनी ताच्या इश्टांक आपल्या राजपालांत वांटो दिता. आयच्या शिववर्तमानान जेजू शिडकायता, म्हज्या नांवान पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. जायतीं दुस्मान येवन तुमचो दुस्फोट करूंक सोदतलीं. तुमकां भायरायतले, बोंदकोणीन घालतले, पूण तुमी तीर आनी एकचारान रावशात. बरें सासणीक जिवीत तुमी जोडूंक पावतले. तर दोन प्रांतांची लौकीक संपर्क साधण्याचे आनी गवळीक सोबेचो वाव फुडें व्हरतल्या खात्यांनी अशेंच आपल्या वावराक लौकिका सांगाता घेवंक वावरूंक तांकां सहभागेलेपणाचें मोन आनी कालीज ह्या मिसांत मागुया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. भावा भयणीनो, गोवलीक वर्साचो विशय आमकां जेजून केलां तें आमी करूंक उलो मारता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां सगल्यांक स्फूर्ती आनी उत्तेजन. ताणें जेजूच्या मोगान पडून ताच्या पावलांनी चलूंक गोंयच्या देसांत आयलो. सगल्याक आपल्या वावरांत बागा घेवन जेजूचो मूख शिंपडावंक तो वावुरलो. परिशोदीक सभा म्हणल्यार लौकीक, धार्मीक, याज्ञीक एकामेकाक हात दिवन एकचारान आनी सहभागिलीपणान जेजून दिलोलें मिसांव फुडें व्हरूंक. तर 2 प्रांतांची लौकीक संपर्क साधनाचें आनी गोवलीक सभेचो वावर फुडें व्हरतल्या खात्यांनी अशेंच आपल्या वावरांत लौकिका सांगाता घेवन वावरूंक तांकां सहभागिलीपणाचें मोन आनी कालीज ह्या मिसांत मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना सहभागिलीपण सगल्याक बागाक घेवन सिनडल मायंड आपणावंक आमी मागता आसतना जायते पावटी आपूण आपणाक देव समेस्तांक ही मौन आपणायलां. ह्यान दुसऱ्या अस्कोतायेचो आमी उगडास करुया आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओगीच रावून आमच्या काळजांतली मागणी ह्या मिसांत घालुया. मोगाड बापा, तूं मोई पासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोद उदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओंत्रेकांनी पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चोड आनी चोड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
दानियल प्रवदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. दानियेलान नाबुदकोनोजराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयलां आनी तुवें पळयलां तें अशें. एक मुर्ती वरिश्ट आनी एकदम पोरजोडीत मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. हे मुर्तीची तोकली निर्बेल भांगाराची, ओड्डें आनी बावलें रुप्याचें, तिचें पोट आनी पेंगकोट पिर्तुलची, तिची जांगडां लोखंडाचीं, तिचे पांय ओड्डे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं असो तेडून पळयतना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातोड कोसरून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोखंडाचे, मातयेचे, पितूळचे, रुप्याचे आनी भांगाराचे मोडण्याच्या कोल्यावेल्या पोला भाशेन कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोडी मोडी व्हेले आनी तांचो माग पर्यान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलेलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी पृथ्वी भरली. हें तुजें सपन. आतां आमी राजाक सपनाचो अर्थ दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सर्गीच्या देवान सम्राज, पदवी, बोल आनी महिमा दिल्यात. मनशाच्या पुतान धुवांक, शेतांतल्या मोनजातीक आनी ओंत्रावेल्या सुकण्यांक खंयसरूय तीं जीव. तांकां सगल्यांक तुजे आदीन ताणें केल्यात आनी त्या सगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज आनी त्या सगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें. पूण तुज्या राजा इतलें घोट न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक राज आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी त्या आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. ते उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखंडा इतलें ओकोंड, सगलें फोडून उडयता आनी चुरो करता तसलें लोखंडा भाशेन. लोखंड सगल्यांचे कुडके करता. ते भाशेन पयल्या राजांचे ते कुडके करतले आनी तांकां फोडून उडयतले. अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयलाय तें एक राज. पूण तें दोन राजांनी ताका फांटोलें आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलां अशें. लोखंडाचें घोडसाण कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरावेलो कोसळलेल्या फातरान लोखंडाचे, पितूळचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुप्याचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयलां. तशें हें राज सगल्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आदीन करतलें आनी तें आपुणूच सदांकाल तोखतलें. कितें घडचें आसा तें व्हडत्या देवान राजाक दाखयलें.
सपोन कोरें आनी ताचो अर्थ ओच देवाचें उतोरें देवाचे वडुकार जबाब गायनांतल्यान जातलो. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक. सर्वेस्पराच्या रचनानो तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सगले सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक. मोलबानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक. मोलबा वयर आसलोल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक. सर्वेस्पराच्या पदव्येनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात, ससनाच्या ससनांक. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सो मी म्हणटा मोरो पर्यान विस्वासी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देव मंदिराची गजाळ करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हणलें. तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना. तसले दीस येतले ते सामके मोडून उडयतले. ताणें तांचे लागीं विचारलें, गुरुजी हे केन्ना घडटलें आनी हे घडूंक लागच्या सुमाराक कसली कुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोतरायन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाका. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राज आनी राज्याचेर राज उपरासतलें. हांगातूय व्हडली भुंयकाम जातली. वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतरोळार भिरांकूल घोडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिसती पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो,
बागयून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो आयज चवथो दीस आनी आयच्या ह्या नोवेनाक सोबीत विशय विचून काडला. बागयून फ्रांसीस शावेराचे देखीन सगल्यांक बागा घेवन परिशोधीक वाट चलुया. प्रितीच्या भाव भयणींनो, सगल्यांक बागा घेवन चलप म्हणजे सहभागिलीपणान चलप. आनी जेन्ना आमी सहभागिलीपणान चलता तेन्ना समुदायीक जिवीत आमी जिवंक पावता, एकचाराचें जिवीत आमी जिवंक पावता. जेन्ना हे नियाळाचेर विशयाचेर हांव नियाळ करतालो तेन्ना जॉय नांवाचो हो तरणाटो ताच्या जिवितांत जी घडणी घडली ती घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. जॉय हो भुरगो एक हुशार भुरगो, कामांत बरो आसलो, शिकपांत हुशार आसलो, खेळपांत बरो आसलो आनी हे भाशेन आपले तरणाटपणाचें जिवीत तो आवय बापायच्या मोगान आनी हुस्क्यान जियेतालो. ताच्या जिवितांत ताका एक इत्सा आसली आनी कसली काय ती. अपुर्बायच्या भाव भयणींनो, ताच्या गांवांत तरणाट्याचो जमो आसलो, पूण कांय कारणाक लागून तो बंद पडलेलो. आनी असले घडयेंत जॉय हो तरणाटो हो जमो परत घडूंक येवजिता आनी दोर कुटुंबान ताच्या गांवांत तो भेट करूंक चिंतता. आनी जेन्ना तो भेट करूंक वेता तेन्ना थोडो लोक ताका भायर येतात, थोडो लोक ताका वायट उतरांनी पाचारतात, थोडीं ताका नाका आसली उतरां उलोवन ताका वच म्हूण सांगतात. आनी जेन्ना तो भेट करतालो हे ताच्या जिवितांत ताणें अणभवलें तेन्ना तो खूब निराशी जाता. आनी असले घडये कितें करचें ताका कांय सोजमना. तो एक सूर्य सुवातेर वचून बसून चिंतता, हांवें वावर जो सुरू केला तो सोडून दिवचो वो फुडें वचचें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेन्ना तो एक सुरो बसून आसलो तेन्ना ताचे दुसरे इश्ट ते ताचे बरोबर सदांकाळ खेवताले, शिकताले, भोंवताले, ते ताचे सोशी वचून ताका विचारतात, जॉय तूं सदांच खुशाल आसतालो पूण आयज अकस्मात इतलो निराशी कित्याक? आनी ते घडये मोगाच्या भाव भयणींनो, जॉय जें ताच्या जिवितांत कितें घडलां तें आपल्या इश्टांक उक्तें करता आनी ताच्या इश्टांक ताचें चुरचुरें दिसून ते एके भाशेन निच्यो घेतात सगळे बरोबर जॉयाक आदार करूंक. आनी पादविकाराची परवानगी घेवन ते सगळे जॉयाचे इश्ट आनी जॉय आख्खे गांवांत दोर कुटुंबांत जंयसर तरणाटे आसले तांकां भेट करूंक वेतात. आनी सांगचें म्हणल्यार एकाच दिसाक सुमार 50 मायज तरणाट्याचो जमो ते घडोवंक हाडटात. प्रितीच्या भाव भयणींनो, हे ताणें घडोवन हाडूंक एक इत्सा ताच्या जिवितांत आसली, पूण जेन्ना ताचे इश्ट ताका आदार करूंक आयले तेन्ना ताका एके भाशेन आदार मेळून ताची वाट तो पुरी जावंक पावली. आयज आमी सहभागिलीपणान जिवंक परिशोधीक वाट चलूंक आमी नियाळ करतना जॉय हे आमच्या तरणाट्याच्या जिवितांत ताणें तें करून दाखयलें. जरी तर आमी आयच्या वाचपाचेर नदर मारीत जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत दानियेल प्रवादी नाबुकदनेझर राजाचें सोपन जें आसलें तें सुटावें करून दाखयता. तें वाचपांत आमकां मेळटा, एक राज दुसऱ्या राजाचेर झूज मांडटलें, एक राज दुसऱ्या राजाचें द्वेस करतलें, पूण जेन्ना देवाचें राज येतलें तेन्ना सगळे राजा मदें व्हरतें राज येतलें म्हूण दानियेल प्रवादी राजाक सांगता. असल्यो सहभागिलीपणान जिवपाची जायतीं उदाहरणां आमकां आदल्या करारांत मेवता. जरी तर आमी मोइजेसाचेर नदर मारल्यार इस्रायल परचे घेवन तांबड्या दर्यांतल्यान तो सगळ्यांक एकवटान सहभागिलीपणान तो परिशोधीक वाट चलली कशी आमच्यान म्हणूं येता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिव वर्तमानाचेर जरी तर आमी नदर मारल्यार आयज जेजू निमाण्या दिसाची खबर कोट्टा. जोडटेच्या दिसा कितें घडटलें तें आमकां सांगून दिता. आनी जरी तर आमी फुडल्यो वळी वाचल्यो जाल्यार शिव वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा, जेजू सिसांक शिटकायता, म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं, जायते दुस्मान येवन तुमचो दुस्पोट करूंक सोदतले, तुमकां भायर लायतले, तुमकां बोणकोळींत घालतले
आनी हे परी तुमकां आपल्या चडशीं घेवचें ना. पूण जोरी तर तुमी तीर आनी एकवटां रावशीत जाल्यार सासणाक तोखता तसलें जिवीत तुमी जिवंक पावतले. हे भाशेन जेजू आपल्या सिसांक शिटकावणी दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू ल्हानवीक आनी सेवेचें जिवीत जियेलो. गोरवान व व्हडपणान तो जिवंक ना. सहभागिलीपणान जिवंक जी कोण भायर आयलेलीं तांकां तो आपल्या सोशी घेता. पिडेंत आसलीं तांकां पिकोवणी फाव करतात. खारव्यांक आपल्या सोशी घेवन तांकां आदार दिवन सहभागिलीपणान चलूंक परिशोदीक वाट जेजू आपल्या जिवितांत चल्लो. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची नदर मारल्यार तो आस्तीक मनीस आसलो. खूब ग्रेसकाय ताची चडशी आसली. ताणें म्हणोंक जातालें हांव म्हजी ग्रेसकाय घेवन बरोच मौजा मारतलो. पूण हें ताणें करूंक ना. तो सगळे फाटीं सरून गांवांनी कापीण घेवन भोवूंक भुरग्यांक एकठांवंक वावुरलो. लोकांक देवा चडशी हाडूंक सुर्गीची वाट ताणें दाखोवंक तो पावलो. आयज आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराक मान दिता. आख्खो संवसार ताका मान दिता. आनी उदीक करून आमच्या गोंयांत ताका आमी भोक्तीपणान ताका मान दिता. कित्याक काय? कित्याक आयज ताकाच लागून आमच्या गोंयांत हे एकचाराचें सहभागिलीपणाचें जिवीत दिसून येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो नियाळ केल्या उपरांत आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवंक जाता काय? ही सहभागिलीपणाचें जिवीत आनी परिशोदीक वाट आमच्या जिवितांत आमी कशे भाशेन चलूं येता काय? वाट ह्या उतराचेरूच नियाळ करुया. वाट ह्या उतराक 4 लेत्रां आसात. VATT. पयलें वी, वेळ. आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, म्हाका आनी तुमकां आमच्या कुटुंबांत वेळ दिवंक जायते पावटी आमी फाटीं सरता. आमी चिंतता आपूण आपणाक देव समेस्तांक आमचो वावर आयज आमकां पयलो जाला. तर ही परिशोदीक वाट चलतना आमच्या कुटुंबांतूच आमी सुरवात करुया. आमच्या बायल भुरग्यांक आमी वेळ दिवं. आमच्या कुटुंबांत आमी वेळ दिवंक आमचें पावल मारुया. दुसरे सुवातेर आसरो. ही परिशोदीक वाट आमी चलतना एकामेकाचो आसरो आमकां जाय. सुरवातेक जॉय नांवाच्या तरणाट्याची खबर तुमकां सांगलेली. ताचे दुसरे इश्ट तो वावर फुडें व्हरूंक ताका आसरो जाले. आयज ही परिशोदीक वाट आमी चलतना हांव दुसऱ्यांक आसरो जावं आनी दुसरो म्हाका आसरो जावं आमी प्रयत्न करून आमी फुडें सरुया. तिसरें तयारी. कसले तयारीची खबर करता काय हांव? आम्हा समेस्तांक जेजूचे कृपेची गरज. आनी जरी तर आमकां बरी तयारी करतलो जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक जिविताची बरी तयारी करूंक जाय. आनी कशे भाशेन ही करतले हांव? पयलें बरें मागणें करून, दुसरे सुवातेर बरें कुमसार करूंक, आनी तिसरें जेजूची कृपा घेवन तयार जावन आनी गेलेली कृपा दुसऱ्यांक शिपडावंक. आनी हे भाशेन आमी परिशोदीक वाटेची बरी तयारी करूंक पावतले. आनी निमणे सुवातेर ताकद. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक वाट आमी चलतली जाल्यार आमकां ताकद जाय, आमकां पावर जाय, एनर्जी जाय. आयज तुमी जायतीं जाणां हांगासर आयल्यांत, पयस जावन चलोन आयल्यांत. जरी तर तुमकां ताकद नासली जाल्यार उद्दे वाटेर उरपाची. पूण आयज सुरक्षीत तुमी पावले. आमी खंयसरूय मोटरान प्रवास करतना मोटराक जरी पेट्रोल ना जाल्यार आमी उद्दे वाटेक पावतल्या. वो मोटर स्टार जावचें ना. आम्हा समेस्तांक ही ताकद जाय ही परिशोदीक वाट चलतलो जाल्यार. आनी ही ताकद आमकां कोण दिता काय? आमकां जेजू क्रिस्त आपली कृपा दिवन पवित्र आत्म्याची देणी ही दिता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सहभागिलीपणान चलूंक नियाळ करतना आनी परिशोदीक वाट आमी धरतना आम्हा समेस्तांक हे मिसा बलिदानाची कृपा आनी बळ मागतना बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जें आमी मागता तें आमकां मेळूंक आमी कृपा मागुया. आनी थोड्याच वेळान उंडे आनी सोऱ्या रुपान जेजू हे आल्तारार येतलो. ते जेजूक आमी रूप अणभवूंक, आमच्या काळजान ताका आमी शिवूंक, सहभागिलीपणान आनी एकचाराचें जिवीत जिवूंक आनी परिशोदीक वाट आमी धरूंक तो जेजू जावं दी आमकां कृपा आनी बळ.
सगळी आम्ही उभी राहूया आणि काय आमची मागणी बापा मुखार घालूया. आमच्या ओत्मीक गोवल्यांनी पोवीत सोबेन देवाचें राज बांदपाच्या कार्यान कसलोच वेगळोचार आनी अंतोर करिनासतना सगळ्या तरेच्या लोकांक सांगाता घेवन परिशदेची वाट शांतीन आनी एकचारान चलूंक बापा लागीं तांकां पवीत आत्म्याची देणी मागुया. तुझ्या मोडा मोगान आमच्या मान्यांक दी बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देशाचो कारभार फुडें व्हरतना धर्मा आनी जाती काती मदें कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक एक सारकी लेखूंक आनी फावो त्यो सवलती गरजेवंतांक वांटून दुसऱ्या फुडाऱ्या सांगाता वावर करून उदरगतीची पावलां मारूंक मागता. तुझ्या मोडा मोगान आमच्या मान्यांक दी बापा. आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत जायत्यो लौकीक संस्था जोमे आनी हेर फुडारी आसात. तांणी आपलें व्हडपण गौरव आनी पदवी सोडून दिवन एकचारान आनी सहभागिलीपणान वावरूंक ह्या आयच्या मिसाचे भेटेंत कोतकोत्यान मागुया. तुझ्या मोडा मोगान आमच्या मान्यांक दी बापा. जावं आमच्या कुटुंबांत समुदायांत पिरगोजेंत आनी समाजांत एकवटाचें मन उत्पन्न करून एकमुडें एकसुरें आनी गौरव पयस करून एकामेकाची मोगान सेवा करूंक सगल्या क्रिस्ती भावा भयणांनी वावरूंक मिसांत मागुया. तुझ्या मोडा मोगान आमच्या मान्यांक दी बापा. आमचे दोळे दापुया आणि आमच्या काळजांत असलेली मागणी बापाक उबारुया. भोव मोगाळ बापा, ही खालतीपणान केल्ली मागणी तूं दोये नायक. जे आमी मागलां आनी जे घोडये मागूंक पासून आमी नोकडो तेवूय तूं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोच्या बाबा भयणो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदविदा देवा लागीं मानता तसलें सा म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटूंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाडायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाड काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मरण समोर उमतां. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टां. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओंतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचे हें रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळ्या बापा आनी सगळ्या योधनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवोन झुजे बागीवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो आमचो सुमी जाणें सौभागिलीपणान आपले मिसांव सोंपयलें आनी असलें सौभागिलीपणान जिवूंक तो आमकां आमच्या काळजान येवन करपा दिता. शेडेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. कातोलीक धर्मां जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. कुमन्या शेवले उपरांत तुमी बोधचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाबतीत संस्कार घेतला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने
कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ गया है।
आमचे दोळे दापूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेजूचे आस नेऊन भोवया आनी ताका दिनवासूया. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दोयाड बाबा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आमी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. मातशें बसूया. आयचे मिसाची भेट समोर उबल्या फादर ओनासिस डिक्रूज आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या दियाक्न क्लिफर्ड फेर्नांडीस आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक दिनवास. आयज बागीम फ्रांसीक शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस. सकाळची दिसपट्टी मिसां 6 वाजता 6:15 8:30 9:45 11 आनी सांजेची 3:30 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15 जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेचे साक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता. फुलां भेटूंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीच वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. तुमी बागीम फ्रांसीक शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवंक भायर सरता थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणी करूंक जाता. फाल्यां पिडिवंतांचो दीस तर हे दिसाक पिडिवंतांचे दिसभर मागणी आसतले. आयज सांजेचे 7 वाजता सेंट कॅथिड्रल इगोर्जे लागीं तियात्र आसतलो. तियात्राचें नांव हो इनाम कसलो. दर दिसा सकाळीं 5 ते सांजेचे 6 वाजता बाजिलिकेचे इगोर्जे पवित्र संस्काराची बुजवण आसतली. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान सहभागलीपणान परिशोधीक वाट चलोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळख नोवेनाचे मागणी. सगळीं बरोबर म्हणुया. बागीवन फ्रांसीक शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतसां आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्याक आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा. आमीन. शेवटाचें घेवया.